आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्स प्रोग्रेसिव्ह मायंड घेवन डिफरंट ब्रेन्स एकठांय करून आमचे जे लेट्स रिबिल्ड गोवा आमी जो वेबसायट लॉन्च केली त्याच्या वयल्यान जी सजेशन्स आमकां आयली ती सगळी कंपायल करून आयज आमी तुमच्या फुड्यान आमची थर्ड प्रॉमिस दवरता. आमची फर्स्ट प्रॉमिस आसली पोगो बील आनी तेजे आमचे जे डिमांड्स आसले ते प्रॉमिसीस कमिटमेंट्स. सेकंड आसले आमचे लँड प्रॉमिसीस आनी आयज थर्ड जे आतां आमचे भितर गव्हर्मेंट जॉबाचे रिक्रुटमेंट आनी ट्रेनिंग. सो भितर पयलो जो आमचो पॉयंट आसा फ्री गव्हर्मेंट जॉब्स फॉर अस्पायरिंग गोवन यूथ. आयज जे गोंयकारांक जॉबाक लागून पयशे दिवचे पडटा, शिक्षणाक तो भुरगो पयशे घालता, प्रत्येक गजालीक तो ट्युशनाक पयशे घालता, कोचिंग क्लासीसाक तो पयशे घालता, तो पास आवट जाता आनी ताका गव्हर्मेंट जॉब जर जाय जाल्यार ताका पयशे मेजचे पडटा. सो रेव्होल्युशनरी गोवन्स तुमकां फर्स्ट प्रॉमिस करता आमची आयची, ती म्हटल्यार फ्री गव्हर्मेंट जॉब्स फॉर ऑल अस्पायरिंग यूथ. म्हणजे जे भुरगे एप्लाय करतले, जे मेरिट लिस्टान येतले, जितले रिक्वायरमेंट आसतले आनी प्रत्येक जॉब जो गव्हर्मेंट वयतलो नाजाल्यार जो गव्हर्मेंट जॉब भुरग्याक मेळटलो तो फ्री आसतलो. खंयच्याच भुरग्याक, खंयच्याच गोंयकाराक गव्हर्मेंट जॉबाक लागून खंयच्या आमदाराच्या पांया कडेन वयचें पडचें ना आनी पयशे मेजचे पडचे ना. नंबर 2, तुमी सगळे जाणा आसतले गोवा गव्हर्मेंटान 2019 स्टाफ सिलेक्शन कमिटी बील काडलेलें. ते स्टाफ सिलेक्शन कमिटीन तेंच्यांनी जॉब कशें रिक्रूट जावपाक जाय, आमदारां कडेन कशी पावर आसची ना, हें सगळें ते स्टाफ सिलेक्शन कमिटीन तेंच्यांनी घातलेलें. जॉब ट्रान्सपरंट वेन कशें वचपाक जाय हें फक्त कागदाचेर तेंच्यांनी दवरलें. 2 वर्सां हें बील तेंच्यांनी पेंडींग दवरलें. स्टाफ सिलेक्शन कमिटीचें ऑफिस पासून ओपन करूंक ना, स्टाफ सिलेक्शन कमिटीच्या अंडर तेंच्यांनी जॉब रिक्रुटमेंट पासून करूंक ना. आनी 2021 तेंच्यांनी अमेंडमेंट हाडले, तेंच्यांनी कायदो बदललो. सो भितर आमी सेकंड आमची जी प्रॉमिस आसा तेतून आमी गोंयकारांक प्रॉमिस करता की जी स्टाफ सिलेक्शन कमिटी इतलो टायम बंद आसली, जेच्या अंडर अजून मेरेन रिक्रुटमेंट जावंक ना, सो 3 म्हयन्या भितर आमी स्टाफ सिलेक्शन कमिटी अपॉयंट करतले, ते ऑफिस चालू करतले आनी जे रिक्रुटमेंट आमचे जातले ते एवरी रिक्रुटमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमिटीच्या थ्रू जातले, जे ट्रान्सपरंट आसतले आनी फेर आसतले. आनी नंबर 3, जो तेंच्यांनी स्टाफ सिलेक्शन कमिटीचो जो बील एक्ट आसा त्या एक्टान जो तेंच्यांनी अमेंडमेंट केल्लो सेक्शन 7 सबसेक्शन 8, जे सबसेक्शन 8 ते म्हणटा की गव्हर्मेंट जाय जाल्यार गव्हर्मेंटान स्टाफ सिलेक्शन कमिटी जे आसा ती बायपास करून जॉब्स डिपार्टमेंट लेवलाचेर ते काडपाक शकता आनी डिपार्टमेंट लेवलाचेर ते रिक्रुटमेंट करपाक शकता. म्हणून जे आमकां दिसता इलेक्शन इयराक, इलेक्शनाच्या टायमाचेर ह्या लास्ट 3-4 म्हयन्यांक तांकां आपले भुरगे थंय भरपाक जाय आसले, पयसो करपाक जाय आसले गोंयच्या भुरग्यांच्या जॉबाच्या नांवान, भुरग्यांच्या टॅलंटाच्या नांवान, आनी ते करपाक तेंच्यांनी हे सब सेक्शन 8 सेक्शन 7 तेंच्यांनी हाडले. आनी त्याच्याच अंडर आतां जे रिक्रुटमेंट जाता तेंच्यांनी जे केला ते रिक्रुटमेंट त्या हे सब सेक्शनाच्या अंडर ते करून घेता. सो ते जे सब सेक्शन आसा पळय ते सब सेक्शन कॅन्सल करपाचे, ते सब सेक्शन काडून उडोवपाचे आमी गोंयकारांक प्रॉमिस करता, जेच्या अंडर आयज जॉबांक लागून भुरग्यांक पयसो दिवचो पडटा, भुरग्यांक मेरिट लिस्टाचेर जॉब मेळना. मागीर नंबर 4, एक भुरगो 10-15 फॉर्मां भरता, 10-15 तो एग्जामी दिता. सो हितून भुरग्याचो टायम वेस्ट जाता, भुरग्याचो एक टॉर्चर कसो जाता आनी तेच्या लायफान जो तेजो टायम दुसऱ्या गजालींक तो युटिलायज करपाक शकतालो तो युटिलायज जायना. सो तेकाच लागून आमी एक पॉलिसी काडपाची आसा, तेतून आमी प्रॉमिस करता तुमकां की एक कॉमन रिटन एग्जाम आसतली. ती कॉमन रिटन एग्जामीच्या अंडर सपोज एक LDC पोस्ट आसा नाल्यार MTS पोस्ट आसा, मल्टीटास्किंग स्टाफ, म्हटल्यार ते स्टाफ तुका खंयच्याय डिपार्टमेंटान गेले, फॉर क्लरिकल जॉब जालो तुजो आनी दुसरे जॉब आसता जे खंयच्याय डिपार्टमेंटान गेले तुका लागता. सो ते कॉमन जॉबाक लागून कॉमन एग्जाम वर्साक 2दा आमी कंडक्ट करतले. तेजे डेट्स पयलींच आउट जातले, तेचो टायमींग, तेचो वेन्यू, तेजे रजिस्ट्रेशन पयलींच आउट जातले
सो दॅट भुरग्यांक एग्जामीक प्रिपेर करून येवपाक मेळटले, भुरग्यांक ती एग्जाम दिवपाक मेळटली, भुरग्यांनी एकदां ती एग्जाम दिली की मागीर जेन्ना जॉब येतले तेन्ना त्या भुरग्यांक मेरिट लिस्टाचेर जो फुडलो प्रोसेस आहा तो आमी करतले. म्हटल्यार हेच्या फुडें जेन्ना आमचो सरकार येतलो तेन्ना गव्हर्मेंट जॉब येतलो आनी मागीर भुरगे एग्जामीक लायनीक रावतले, ही पद्दत जावपाची ना.